कैदी हो जरी एक गुन्यांवकार असलो तरी लेगीत आमी हांगा आमची शिक्षा पुराय जाल्या उपरांत भायर सरतकीच आमकां वायट नदरेन पळोवचें न्हय। हांगा आमकां जशी शिकवण दितात ताका लागून आमच्या भितर सुदारणा ह्यो जातातूच। देखून सरकारान लेगीत आमच्या सारक्यां खातीर सरकारी शिर्विसो दिवपाची सोय करची अशी मागणी कोलवाळच्या कैद्यांनी केल्या। लोकांनी पळय सगळ्यांक कोणाक दिसता पेपर वाचलो म्हणटा लोकांक कितें दिसता कैदी 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 गुंड। हांगा कोणूच अशें टेररिस्ट अशें कोणूच ना, अजमल कसाबा भशेन कोणूच असले कसलेच मनीस ना। हांगा जो मनीस कोण कैदी येयला हांवें स्वताचो एक्सपिरियन्स केला। जे साहेब आमचे वयर टॉप लेवलाचे ऑफिसर बसता तांकां पसून हांव एक मॅसेज दिता, कित्याक कोणी कितें सांगलें जावं कितें कोणाचें कितें आयकपाचें नासता, कळ्ळें तुका। कित्याक हांगा सगळे आमी एक चीट एक मत करून सकाळी फुडें उठून कसलीच झगडी ना कसली झुज ना कांयच ना, सगळे बरे करून फामील भाव भाव अशें करून चलता। असली विचाराचे मनीस हांवें भायर बसून पळयले ना। तर हांगा असले बरे पसून मनीस आसा तांकां सदांच वायट म्हणूंक जायना। जे चूक घडटा हांव ना म्हणना, चूक घडल्यार देव पसून ताका माफी करता। तर भायर आमकां समाज आमकां एक बरो चान्स दिवचो। खंय एक आमकां आमच्या भितर इतली त्रास करून आमी गेले, फाल्यां आमकां शीत करपा जायना। आमकां इवन खंय गव्हर्मेंट जॉब पसून दिवपा जाय, कित्याक आमी भायर वचून कितें करतले भायर म्हाका सांग। परत आमी चोरी आमी इतलें इतलें बरें शिक्षण घेतलें हांगा आसा, भायर वचून तें आमकां परत क्रायम करपा नाका। तर आमकां भायर वचून कितें बरें नांव करून कितें बरी वयर आमी टॉप लेवलाचेर आसपा जाय अशी म्हाजे मनाचे विचार आसा। ते आमच्या फुडें सरकारान कितें पळोवपाचें, कितें कोणाक दिवपाचें एक संदी गव्हर्मेंट जॉब दिवपाचो।